नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. घर दुरुस्ती प्रक्रिया जातली सोपी. ह्या फुडें सरकारी जमनींचेर घरां बांदलीं जाल्यार करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची म्हायती. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच मायनिंग करात सुरू. घरां बसयल्ल्या कामगारांनी रस्त्यार देऊन शिरगांवची बांदेकार मायन सुरू करपाक केलो विरोध. पंचवीस वर्सां जावन लेगीत एसटीपीडीए मार्केटाची जायना दुरुस्ती. इमारतीची जाल्या वायट अवतिकाय. अध्यक्षान लक्ष घालून प्रश्न करचे सुटावे. भाजी विक्रेत्यांची मागणी. मडगांव बस स्टँडार बुरशेपणा. सरभोवतणी साचल्यात कोयराच्यो राशी. गाडयो धुतात थंयच जातात. नुस्त्याच्या गाडयांतल्यान उदकाची गळटी जावन पडल्यात गाणी. कदंबा महामंडळान घालचे लक्ष, लोकांची मागणी. कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्यांकडेन बसून काडटलो तोडगो. कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकरांचे आश्वासन. कला राखणदाराच्या वांगड्यांनी घेतली मंत्र्यांची भेट. आणि कुंकळ्ळेच्या लोकांचो फिश मिलाक विरोध. कायम प्रकल्पाक परवानो दिनात म्हणून गोवन मरीन इम्पॅक्ट्स कंपनीन न्यायालयात घेतली धाव. कुंकळ्ळेच्या लोकांनी घेतल्या हरकत. आता खबरो विस्तारान. हाचे फुडें घर दुरुस्ती वा विभाजन करपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच फुडाऱ्याक सरकारी जमीन विकत घेतली जाल्यार वा ते जमनीचेर घर बांदले जाल्यार त्रासांत पडटले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. म्हजे घर येवजणे खाला सोमारा दिवचले आनी मया अर्ज वांटपाची कार्यावळ जाली. म्हजे घर येवजणे खाला सोमारा मया आनी दिवचले अर्ज वांटपाची कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी दिवचल आनी मयेच्या लोकां खातीर अर्ज वांटप केले. हाचे फुडें घर दुरुस्ती वा विभाजन करपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच फुडाराक सरकारी जमीन विकती घेतली जाल्यार वा ते जमनीर घर बांदले जाल्यार त्रासांत पडटले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. पयल्यात पयली गांवांत रावपी लोकांच्या घराक हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट म्हटलेली 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. आयच्यान आमी ताका फॉर्मेटूय दिला. म्हणजे ग्रामपंचायतीन जर वचत तुमी जर हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मागली जाल्यार ती हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट तुमचो हाऊस नंबर आसा आनी तुमी इलेक्ट्रिसिटी किंवा वॉटर बील तुमच्या कडेन जर आसत, घर तुमच्या नांवार आसा आनी तुमी हाऊस टॅक्स फारीक करता, उदक बील किंवा लायट बील आसत जाल्यार पंचायत सेक्रेटरी 3 दिसांनी ताका हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर तो नवें बांदिना, तो रिपेअर करता पूण तेणे हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक ताका कांयच हरकत ना. जर एका घरात 2 भाव रावता आनी दोगांयनी जर बरोवन दिले आमकां हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट दी, ए आनी बी, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल नंबर आसतलो 40 जाल्यार 40A आनी 40B विथ कन्सेंट विदीन 7 days तेणी फक्त चडांत पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना. परत एकदा सांगता, हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम आसा, सेक्रेटरीचें काम आसा, त्यामुळे ते पंचायतच्या मिटिंगेची गरज ना. म्हणजे पंचांनी आमी पळयता, आमी मिटिंगेक घालता हे म्हणपाची खंयसरूच गरज ना. जो कोण मागता ताका सेपरेटली 2 हाऊस नंबर डायरेक्टली पंचायत सेक्रेटरी दिवपाक जाय, आयच्यान दिवपाक जाय. तशें दोगांयकूय आमी सर्कुलर जे आसा पयली हे पंचायतींनी गेल्या, सेक्रेटरी कडेन गेले आसा, तांच्यांनी म्हणजे ए आनी बी जेणे करून घरांतली झगड्यो कमी जावच्यो. वेगळें लायट कनेक्शन घेवपा खातीर, उदीक घेवपा खातीर ताका डायरेक्टली नंबर एवेलेबल आसा. आनी ह्या पंचायतीन दिल्ल्या हाऊस नंबर म्हणजे 37A 37B ताज्या वयल्यान जर तेणी फाल्यां सकाळी नवीन कनेक्शन घेवपा खातीर जर मागलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी ताका नवीन कनेक्शन दितली, ताका वॉटर सप्लाय ताका नवीन सेपरेट मिटर दितले. कोर्ट आनी बाकीचे म्हणजे आपल्याच शेजारी आपल्याच कोर्ट एकामेकाचेर केशी घालीत आसा आनी लोकांची घरां मोडात आसा. आतां ही लोकांची घरां जर मोडटली आसत जाल्यार ताका कायदेशीर आदार दिवप गरजेचो आसलो. म्हणून सरकारान म्हजे घर ही योजना हाडल्या. कारण आमी पळयता फाटल्या दिसांनी कुचेली हांगासर 40-50 घरां मोडली. जागो कबूलातीचो विकता भलतोच सेलिब्रेट करता
आणि तिसरें त्या फुडें घरा मारून थंयसर रावता आणि आता जेन्ना तिसरो उठता आनी जेन्ना केस घालता 30-40 घरां मोडली ते जबाबदार सरकाराक धरता. आता जागो विकत घेता आसतना फक्त तेंच्यांनी कितें तरी फॉल्स डॉक्युमेंट केले आनी जागो विकत घेतला म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक ह्या म्हज्या घर योजनेच्या वतीन बी तुम्ही जागो खंयचोय विकत घेता आसतना 10 फावटी व्हेरीफाय करात तो जागो त्या मनशाचो काय न्हू तो. कोणी बेश्टोच सांगता म्हणून एफिडेवीट मारून जागे विकत घेवं नाकात. हांवें आत्तां जस्ट आयकल्लें की आमच्या दिवचल तालुक्यांत सुद्दां गव्हर्मेंटाचे जागे जे विकपाक लागल्यात आनी जे लोक घरां बांदतात इन फ्युचर हे जे गव्हर्मेंटाच्या जागेन जे विकत घेवन घरां बांदता पळय न्हू ते त्रासान पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमकां पयलीं कामार घेयात, पोटाचो प्रश्न सोडयात, उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत घरा बसयल्ल्या कामगारांनी सोमारा रस्त्याचेर देऊन शिरगांवची बानेकार मायन सुरू करपाक कर विरोध केलो. पळयात पुराय बातमी. मायनिंग बंद जाले उपरांत 2018 ह्या वर्सा शिरगांवच्या बांदेकर कंपनीन शिरगांवच्या कामगारांक घरां धाडल्यात. मात आमकां कामाचेर घेवचे सोडून भलत्याच कामगारांक घेवन मायन सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यान बेकार जाल्ले कामगार चाळवल्यात. सोमारा सकाळी हे कामगार रस्त्याचेर देंवले. ह्या कामगारांनी मायनीवेली मेन गेट आडोवन दवरली. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत मायन सुरू करपाक खर विरोध केलो. ह्या कामगारांक थळाव्या पंचायतीन तेंको दिला. कामदार बांदेकर मायनीचे रिटेश केल्ले आसा. आयज आमची सरपंच आनी पंच मेंबर सगळे आमी हांगा जमले की आयज कंपनी चालू करपाचे पोजिशन आहा आनी केल्ली आहा चालू. तेन्ना भायले वर्कर घेवन ते चालू करतात आनी पयलींचे वर्कर आहात ते घरा आहा. तेंचेर ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या आमदारान हेचेर विचार करचो ताबडतोब. हांकां रस्त्यार हाडचे न्हू आनी खंय तरी हेका तोडगो काडून हो प्रश्न तेंच्यांनी मिटोवपाचो अशें आमी तेंचे कडेन मागता. ते सरकारान हेजेर लक्ष ताबडतोब लक्ष घालचें आनी ह्या भुरग्यांक परत रस्त्यार हाडचे न्हू आनी हो कितें तेणी वेव्हार केला तो ते थांबोवपाचो आनी ताबडतोब हो सगळो बंद करपाचो आनी सगळो हे कामदार घेवन चालू करपाचो. केन्नाच्यान तुमी घरा आसा? 2018 पर्यंत. आयज सगळ्यात आमकां हाफ पेमेंट ताका दिल्लो ना हे कंपनीन आनी हे कंपनी वर्कर आहा ते बाकीच्या कंपनी सारको पेमेंट ना. 16,000 आनी 18,000 पेमेंट आसलो तो बीन आतां तेंची लेटर धाडला की 14,000 पगार आनी 16,000 पगार दिवन आनी त्या पगारात तो आमकां चड म्हणटा तो आमकां मान्य ना. आमी चडपाक रेडी ना. हेजेर विचार सरकारान कंपनीक कळोवचो कितें तो आनी हेजेर आमचें कितें उरला ते तेणी दिवपाचें आनी आमकां परत कामाक घेवपाचें. आमकां 2018सून मायनरसून घरा दवरलेले आसा आनी आज कंपनी काम चालू करूंक सोदता. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आमकां कामगारांक सगळ्यांक घरा दवरल्या तांकां सगळ्यांक कामार घेवन काम चालू करपाचें अशें आमी कंपनी कडेन सांगलेलें आनी आमचे सगळे बॅक वेजीस आहा त्यो आमकां दिवच्यो आनी तुमी काम चालू करचें. आनी तेंच्यांनी आमचे डिमांड आयकूंक ना तेन्ना आमी कंपनी परत एकदां आमी दोनदा रिक्वेस्ट केले की आमच्या कामगारांक घ्या आनी तुमी काम चालू करा. ते आमचे डिमांड आयकना. आमचे डिमांड जो पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी काम चालू करूंक दिवचे ना. आमी सगळे गेटीर येवन उबे रावतले. दुसरे वटेन पंचायती कडल्यान फावो तो परवानो घेनासतना बेकायदेशीरपणान मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू आसात असो दावो शिरगांव पंचायतीन केला. आयज बांदेकर कंपनीन काम चालू केलें आसा पण पंचायतीची तेणी कसली एनओसी तेणी आमकां विचारूंक ना आनी आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन करिनासतना हें काम चालू केलें आसा. आयज पळय शिरगांवान हे कामगाराचो प्रश्न जो उत्पन्न जाल्लो आहा तो खरोच गंभीर जाल्लो आहा. तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल आमच्या आमदाराक आनी ऑनरेबल सीएमाक हितून तातडीन लक्ष घालपाचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडपाचो. आनी ही जी चल्लेली आहा ही टोटल बांदेकर आनी कंपनीची दादागिरी चल्लेली आहा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात हांगा तेणी इलिगल कितलीशीच झाडां मारलेली आहा. परमिशन घेवंक ना काय ना खंय तरी दादागिरी चल्लेली आहा. तेन्ना मातशी गव्हर्मेंटाक हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आमचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाचो कामगारांचो. दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 25 वर्सां जालीं मडगांवच्या SGPDA मार्केटाची दुरुस्ती जाल्ली ना. सध्या मार्केटाची इमारत सामकेच वायट स्थितीत आशिल्ल्यान भाजी विक्रेत्यांनी हुस्को उक्तायला. अध्यक्षान दखल घेवन मार्केटाची दुरुस्ती करची म्हणून भाजी विक्रेत्यांनी मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी.
25 वर्सां आदीं उबारिल्ल्या मडगांवच्या SGPDA मार्केटाची आतां सामकीच वायट अवतिकाय जाल्ली आसा. भाजी विक्रेते बसतात थंय नळाक उदक येना, पिवपाच्या उदकाची लेगीत सोय केल्ली ना. तातल्या तातूंत उदकाच्या मिटराचोय प्रश्न उप्रासला. मार्केटा भायली गटारांची नितळसाण करूंक नाशिल्ल्यान जळारांची पैदास वाडल्या. दुरुस्तीचें काम हातांत घेवंक नाशिल्ल्यान इमारतीची स्थिती बाबत जाल्ली आसा. व्हेजिटेबल आणि फ्रुटाचे मीटर अर्धे बसयला अर्धे ना. आता कोण लायट दुसरे कडल्यान घेल म्हळ्यार मागीर येवन फायन घालता. ते आमकां मिटराचे मातशें प्रोसेस करून दिवपा ते जाय आमकां. आणि 25 वर्सां जाले गटरां बिटरां कांयच काडूं ना, एक कोयर काडूं ना. इतले मच्छर आसा थिंगा मार्केटान. सगळे मूस किमसां आमी अगरबत्ती बी लावन बसल्यार मुसां बसला, इतले मोठे मोठे मच्छर आसा. आणि मागीर सांगतात ते हेल्थ केअर येता आणि हे सगळे डेंगू फैल जाला, हे जाला ते जाला, ते भानगडी आणू. ते पयलीं तुमी ते हेल्थाचे पयलीं करा. आणि ते गार्बेज उडयतात ते कितले घाण मारता थिंगा. ते मेंटेनन्स कोण सारको करतलो. आणि डेली पैसे वाडय म्हणटा. आमी पैसे वाडोवपाक रेडी आहा, पण आमकां कितें फॅसिलिटी जाता ते जाय न्हू. आमकां फॅसिलिटी दिल्यार आमी पैसे वाडोवनय दिवपाक रेडी आहा, पूण आमकां ते मेंटेन करपाक आमकां सांगून बरे भाशेन आमकां आपोवन तुमी बरे भाशेन मिटींग घेया आणि सांगा न्हू. ते आमकां व्हॅल्यूच दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें मुखार. आमी गेले जाल्यार आमगे कितें एक प्रश्न विचारल्यार एकदम रिस्पेक्ट ना भशेन उलयता. ते मातशें आमकां रिस्पेक्ट दिवन आमकां बाबा आमगे कितें मागणी आसा ते सारक करून बरे भाशेन मार्केट दवरपाचें म्हणून. इतलेंच न्ही जाल्यार एका दुकानदारान स्वखर्चान दुरुस्ती करपाक फुडाकार घेतलो जाल्यार ताका सुमार लाखभर रुपयांचो दंड घाल्ल्याचे विक्रेते सांगतात. आमी सोपो कर वाडोवन फारीक करपाक तयार आसात, पूण आमकां तशी सोय सुविधा ह्या मार्केटात दिवपाक जाय अशेंय तांचें म्हणणें. SGPDAच्या अध्यक्षान हाची दखल घेवन बेगोबेग आमचे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी भाजी विक्रेत्यांनी केल्या. आमचे प्रॉब्लेम हे आशिल्ले की लायक आमची दुकानां जावन ही आमच्या मार्केटाची आयज परिस्थिती बिगडलेली आसा. आणि तेच आमचे कितें आशिल्ले एक आमच्या भावान तो आपणाचें दुकान हें करतालो, तेका लागून तेजेर 1 लाख रुपया फायन काडले, जे की मान्य ना. जेन्ना कदम साहेब जो फर्स्ट चेअरमॅन आशिल्लो तेणे दुकानां कितें करपाक 5,000 घेवन तुमी करा म्हणून तो सांगतालो. खूब चेअरमॅन येता आपणाचें हें करता की आपणाक जाय तशें ते डिसिजन्सां घेता. तर तेका लागून आमच्या मार्केटाची आज हालत पयली जाल्यार मार्केट मोडून पडला, जे की अजून कोणी इनिशिएटीव घेवना. कोणे अजून येवन पळोवना की बाबा आमचे धनाकारांक कितें जाता, कोणाक त्रास आसा, थंय मेडिकल इश्यू कितें आसा, लायक हेल्थ प्रॉब्लेम कितें आसा कोणी पळोवना. बट तेका लागून आयज सगळो विशय घेवन आमचे फीश मार्केट जावं, आमचे व्हेजिटेबल फ्रूट मार्केट जावं, सगळे मार्केटकार आमी MSA कडेन येयल्ले की बाबा हे जे तुमी कितें करता ही चुकीचें, आमकां नाका हें, आमी हें मान्य करना. तर तेका लागून आयज तो कितें म्हणटा की बाबा तेणें आमचे सगळें हें आयकून घेतला की बाबा तो कितें म्हणटा की आतां आमी रेन्युवेशन करतले, हें करतले. आमी तेका सांगलें बी. सर हेच्या पयलीं खुबशे चेअरमॅन येयले, खुबशे MS येयले, सगळे आमकां ते मिटरात दाखयली, बट कोणी करून दिवना. तर आयज तुमी म्हणटा तर तुमचे एक आमी मानून घेता की बाबा चल तुमी एक इनिशिएटीव घेता म्हणून, कळ्ळें न्ही. तर तेका लागून आतां आमी सगळे मेळून येयल्या आणि की सांगलें आमचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते. तेंच्यांनी म्हणलां की आपूण तुमचो डिसिजन जे बी ह्या मिटिंगेत दवरता, तेजे उपरांत मागीर आमी डिस्कस करया कितें आसा ते. इवन आमची सेल डीड जायना आशिल्ली, आमच्या दुकाना कडल्यान पयशे भरल्या तेंची सेल डीड जायना, ती डीड जाता तीय जायना. तेका लागून ते खुबशे विशय आसा, ते मेडिकला जावं या दुकानाची मेंटेनन्सा जावं, अजून 25 कांय जावना. तेका लागून ते सगळे विशय आमी आयज मांडून येयल्या तेजे लागीं. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. एकीकडेन कोयराच्यो राशी, दुसरे कडेन गाडयो धुतात थंयच नातात आणि हातून भर म्हणून नुस्त्याच्यो गाडयो पार्क करतात त्याय उदकाच्यो घाणी. ही परिस्थिती आसा मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची. कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षान हातून लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. हो मडगांवचो कदंबा बस स्टँड. पयलीं हो बस स्टँड दक्षिण गोंयचे येरादारीचे मुख्य केंद्र तशेंच गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो आंतरराज्य बस स्टँड आशिल्लो. मात आतां ताची सामकीच अवतिकाय जाल्या. बस स्टँडार मोठ्या प्रमाणात आंतरराज्य बशी पार्क करून दवरतात. इतलेच न्हय जाल्यार हे बशींचे ड्रायव्हर बस स्टँडारूच बशी धुतात. फकत बशीच धुयनात जाल्यार थंयच ते न्हातात. दुसरे वटेन बस स्टँडार जायते कडेन कोयरांच्यो राशी दिश्टी पडटात. हालींच्या दिसांनी जाल्यार नुस्तें सप्लाय करपी गाडयो हांगाच पार्क करून दवरतात. ह्या नुस्त्याच्या गाडयांतलें उदक पडून तांकांय घाणी मारतात. तेन्ना कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षान ह्या प्रकारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. परिस्थिती सामकी जाम आसा. कितें म्हणटा? हय, आतां KTCL जो आसा, KTCL जे खातें कोणाक दिल्लें आसा तो बाब उल्हास, ताणें हाजें रेखदेख करपाचें पयलीं काम करपाक जाय. हांगा जशें आमी पळयतात हांगा बसी ज्यो लायिल्ल्यो आसा हो सार्वजनीक अड्डो जाल्लो आसा. सार्वजनीक कित्याक म्हणटा
कोणी उठता सुट्टा येतात हांगा ते बस ड्रायव्हर बाबडे थंयच न्हातात, थंयच सगळे करतात, थंयच्यान पॅसेंजर वयतात, बायलां वतात. सो इट लुक्स व्हेरी शॅबी आनी एक कितें म्हणटा ताका झिरो सिविलायज्ड सिच्युएशन जें करून दवरलें KTCLाचें. तशेंच थोडे म्हाका कळून आयलें की हांगा फाटल्यान नुस्त्याच्योय बी गाडयो लायतात, हांगाच धुतात. सो ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो दिस इज अनडन. आय थिंक वी लिव इन अ सिविलायज सोसायटी आनी जशें डेव्हलपमेंटल मॉडेल जर उलयतात जाल्यार हेंय बी डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाक जाय. हो पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशनाचो सगळ्यान मोठो भाग गोंयचो. सो हेजीच परिस्थिती जर अशी आसा जाल्यार मागीर आनी लोकां कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करपाचें. देर इज रेवन्यू कमींग अप. फक्त नव्यो बसी घेतल्यो आनी पोरण्यो स्क्रॅप केल्यो म्हणून जायना. हाजें रेखदेख करून दिवपाचें काम दाखोवन दिवचें ह्या सरकारान. कित्याक तर प्रत्येक जो कॉमन मॅन जो आसा ताका त्रास जाता आनी हे जे हांगासरले रेजिडेंट्स पसून जे आसात तांकांय हे गजालीचे त्रास जातात लागींचे. सो हेजेर लक्ष दिवचें. वो आमगेलो बस स्टँड KTC बस स्टँड हो हिंगा तुमी चोय सगळो गार्बेज पडली आहा आनी गार्बेज म्हणजे हिंगा KTCचो एक टेंडर जावपा जाय नाजाल्यार कोण तरी तेणी मनीस काडून हेजेर मेंटेनन्स जावपा जाय. सो हिंगा मेंटेन करपाचो मनीस कोण ना. आतां इम्पॉर्टंट कितें आहा सारकें ह्यो पळय बसो आहाय सगळ्यो बॉम्बेच्यो आनी आमच्यो हिंगाच्यो लोकल आनी हे सगळे बसो आतां हिंगा पार्किंगाक ते पयशे घेताय. आतां पार्किंगाक तुमी पयशे घेताय म्हणटरी आतां हे पार्किंग पडे आहा KTCचें हे मेंटेन करपा जाय. हिंगा एक मनीस घालून हे साफ करून घेवपा जाय. कित्याक हिंगा जायते आमचे ट्युरिस्ट येताय गोंयांत. हे बस स्टँड चोयल्यार आमकां गोंयकारांक लॉज आनी पयलीं म्हणटा ती आमकां फातोडकारांक लॉज. कित्याक हे बस स्टँड आमच्या फातोर्डा पडटा. सो हेजेर एक्शन जावपा जाय. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. आदलो कला आणि संस्कृती मंत्री आमच्या कडेन सहकार्य करिनासलो तशेंच आमचे प्रश्न सुटावे करपाचेर भर दिनासलो. देखून आता नव्या मंत्र्यांची भेट घेवन आमी आमच्यो मागण्यो सांगल्यात. कला अकादमी ही मूळ स्थितीत हाडची ही आमची मुखेल मागणी आशिल्ल्याचे कला राखणमाणाचो वांगडी देविदास आमोणकार सांगता. तशेंच याविशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता कडेन बसका घेवपाचें आश्वासन मंत्री तवडकरान दिल्ल्याचें आमोणकारान सांगलें. कितें जाल्लें की पयलींचो जो मंत्री आसलो त्याच्या बरोबर आम्ही कॉर्डिनेटच जायनासले. म्हणजे खंय तरी बाबा आमचे कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवपाच्या परिस्थितीन तो नासतालो. सो ती स्थिती उरल्या मुळे सगळो गोंधळ जो जालो मंत्री आयका तो तुमच्या कारकिर्दीन जावचो न्ही. आनी आमी आमची जी मागणी आसा कला अकादमी आमकां आशिल्ल्या त्या स्थितीन रिस्टोर करून मेळपा जाय. आनी तेज्या खातीर आमी जें कितें मदीं आंदोलन उबारलें सुपारी आंदोलन तेजे बद्दलची माहिती आमी दिली आनी आमकां खूब ते म्हणजे बरो रिस्पॉन्स आमकां सद्या सांस्कृतीक मंत्र्यान दिल्लो आसा. आनी तेणेन सांगलां की आपूण सगळ्या कलाकारांक वांगडा घेवन वयतलो आनी आमची परत एकदां म्हणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसोन ह्या सगळ्या गोष्टींचेर तोडगो काडपा खातीर म्हणून जे कितें हें करपाक जाय फुडें कार्यवाही करपाक जाय ती करपाक तेणेन सगळो आमकां सपोर्ट दितलो म्हणून सांगला. आनी हे बरे भशेन सगळ्यो गोष्टी आमी जाग्यार उडोवया. न्ही तांची ओवरऑल हें आशिल्लें म्हणजे ओवरऑल म्हणजे कले संदर्भात जे विशय सुरवात जाले ते कला अकादमींतल्यान सुरवात जाले विशय म्हणजे ती साकून ते कला अकादमी संदर्भात अशें संदर्भात तांचें मत आशिल्लें. त्या हाजेर म्हजें हांव येवचे पयलीं ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्लें आसा आनी ताचे संदर्भात एक फोरम एस्टाब्लीश जाल्लो आसा आनी तातूंत जे कांय रिपोर्ट बाकी सगळे येता आनी तो मातशें स्पीडअप करचो अशें तांचें एक म्हणणें आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर जी म्हणजे मडगांवची रेव्हेन्यू आसतली किंवा काणकोणची रेव्हेन्यू भरना संदर्भात सुरवातेक पावस पडटकच जो इश्यू जाल्लो त्या संदर्भात ताणें आपल्याले म्हणजे म्हाकाय जे विचारताले की काणकोणचे जातले कडेन म्हाका तांचे खबर आशिल्ली त्याय संदर्भात एक क्लियरिटी तांकां आयली. आनी जेन्ना नवीन रेव्हेन्यू भवन बांदता जे फाटली कांय गजाली त्रुटी लक्षांत दवरून जे आसा की आमकां थोडेशें विश्वासान घेवचें की आमचे एज ए कलाकार म्हणून अशें तांचें मत आशिल्लें. आनी विशेश करून जे आसा न्ही कला अकादमी संदर्भात कला अकादमी आतां म्हजेडेन ना हांव जरी आर्ट एंड कल्चराचो मिनिस्टर आसलो मुख्यमंत्र्या कडेन आसा म्हणून तेणी सांगलें की कला अकादमी संदर्भात जे विशय तुमकां अपेक्षीत आसा त्या विशया संदर्भांतले आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन वचून जे आसा ते जे गोश्टी आमकां फुडें व्हरपाक ते व्हरुया अशें तरेन तांकां यशवंत हांवें दिल्लें आसा. त्यामुळे केन्ना तरी फुडले एक 8-10 दिसांनी किंवा तांकां विशेष करून तांकां दिवाळी उपरांत सांगला केन्ना तरी मेळुया आनी ह्या विशया संदर्भात ते तुमचें मत समजून घेता आनी जे विशय
तुमकां अपेक्षीत आसा त्या म्हणजे एज ए मंत्री म्हणून आसा म्हणजे जे कलाकारांक आसा हें करून पळोवपाचें सहकार्य हांव दितलो अशें तांकां सांगलें. गोवन मरीन इपेक्स कंपनीन दाखल केले याचिके आड कुंकळेच्या लोकांनी कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. कुंकळे वाठारात फिश मिल प्रकल्प येवपाचो आसा. या प्रकल्पाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी कुंकळे पालिकेन परवानो दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान कंपनीन न्यायालयांत धांव घेतल्या. ह्या प्रकरणाचेर 11 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली. हो फ्रिडम स्ट्रगल केल्लो गांव आनी आमकां न्याय कसो मेळोवप हे आमकां आमच्या फ्रिडम स्ट्रगला भितर आमचे जे फ्रिडम फायटर जावन गेला तेंच्या कडल्यान आमकां शिकयल्लें आसा आनी तांच्या शिकवणीचेर आयज आमी मुखार सरिल्ले आसा. आयज ही जी फिश मिल आमच्या कुंकळेच्या गांवांत येवपाक सारके तयार आसात. आज ताणें जो कुंकळी नगरपालिकेन ठराव घेतिल्लो तसोच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या दोनूय ठरावाक त्यांनी चॅलेंज केला आनी आयज तेमी हायकोर्टाक अपील केला की आमकां हेजे आयज जे रेजोल्युशन घेतला ते हेजेर आमकां तुमी हें दिवचें म्हणून न्याय दिवचो म्हणून. पण आमकां एज अ कुंकळकार न्याय पालिकेचेर आमकां फूल विश्वास आसा आनी आमी ज्या तरेन आमचें जे आयज आमी पेटिशन मांडलां ताचेर आमकां न्यायपालिका आमकां अवश्य विजय मेळटलो हेजेर आमकां फूल विश्वास आसा. विलेजर्स ऑफ कुंकळ्ळी म्हणून एक एप्लिकेशन मूव केला एगेन्स्ट ए फिश मिल जे आमचे कुंकळ्ळी म्युनिसिपालिटी कावन्सिलान रिजेक्ट केला बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लायक पोल्युशन, वॉटर टेबल पेटेर जाला कुंकळ्ळेचो. आनीक आज म्हाका एक खुशालकायी जाता की आमचे कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटीन जी बॉडी आसा तेणें हें मूव करून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडून आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक रिजेक्ट अशें केला एक एट प्रेजेंट तरीच. सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार कितें आसा 20 वर्सां जालीं कुंकळकार जें भोगता पळय पोल्युशन द लेवल ऑफ अमावंट ऑफ पोल्युशन स्पेशली हांवें सदां म्हणलां पर्टिक्युलरली ऑफ बेरोडा वीच वॉज ए एग्रीकल्चर लँड पळोवपाक गेल्यार सबंद तलवडो शिपलेर पार्ट ऑफ वेरोडा लायक ताकाबान मास्कोणी थंय कमीत कमी 10,000 लोक रावतात आनी ह्या 10,000 लोकांक म्हागे हिशोबान न्यायपालिका वा न्याय दितली म्हूण म्हाका एक विश्वास आसा. हुंची हल्लो प्रकरणात जेनेटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जान रामा काणकोणकारान हरकत घेतल्या. जेनेटोच्या जामिनाक विरोध करपा खातीर रामान कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. हे विशीं सुनावणी 15 तारखेर जातली. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात जेनेटो कार्दोजो सयत 8 जाण सद्याक न्यायालयात बंदखणीत आसात. थळाव्यांनी खर विरोध केले उपरांत कुडार IIT प्रकल्प रद्द जालो. थळावो आमदार आणि मंत्री सुभाष शिरोडकारान प्रकल्प रद्द केला अशी माहिती दिल्ली. मात कितलेशे दीस जाले IIT प्रकल्प रद्द जाला म्हणून सरकारान अधिसुचोवणी जारी करूंक ना. हो प्रकल्प रद्द केला जाल्यार अधिसुचोवणी कित्याक जारी करूंक ना, अधिसुचोवणी केन्ना जारी करतले हे विशीं गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मुखेल सचिवाक पत्र केला. प्रकल्प रद्द केला जाल्यार अधिसुचोवणी जारी करात अशें गोवा फॉरवर्डाचो जोड सचिव विकास भगताचें म्हणणें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोडार हो जो गांव जो शिरोडा मतदारसंघा भितर येता आनी त्या गांवांत IIT प्रोजेक्ट येवपा आसलो. तो IIT प्रोजेक्टाक स्थानीक लोकांनी खर विरोध केलो कारण सैमा खातीर तो घातक आसलो आनी पुराय सैम पर्यावरण बिगडपाचे खूब संभव आसले म्हूण स्थानीक लोकांनी विरोध केलो. ताकाच आमचे पार्टीन विरोध केलो आनी आमी थंय 2-3 वेळा त्या गांवच्या लोकांक वचून मेळ्ळे आनी आमी त्या गांवच्या लोकांक आश्वस्त केलें की जो तुमकां मद्दत जाय लॉजिस्टीक हेल्प जाय तो पुराय मद्दत आमी तुमकां करतात. आनी तशेंच आमी थंय एरियल सगळो सर्वे करपाचें आसलें पूण सरकार एक पावल फाटीं येवन स्थानीक आमदार आनी पाटबंधार मंत्री श्री सुभाष शिरोडकार हांच्यांनी येवन सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमी तो प्रोजेक्ट रद्द केला कारण गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार तो आमकांय नाका म्हूण. पूण हें सांगून कितलेशेच दीस जाले तरी आयज पर्यंत एकूय नोटिफिकेशन किंबहुना ब्लॅक एंड व्हायट हे सरकार आयलें ना. आमी सरकाराक सांगपाक सोदतात तुमी आपालिपाचो खेळ करनाका. जर खऱ्यांनीच जर रद्द केला जाल्यार तो रद्द केला म्हणून नोटिफिकेशना भितर घालात आनी लोकांक दियात. आनी जर तुमी समज जर रद्द करनासतना आपालिपाचो जर
खेळ करतात जाल्यार आमी स्थानीक लोकां बरोबर आसात आनी खंबीरपणान ताचे बरोबर उबे रावतले आनी ह्या प्रोजेक्ट जोपर्यंत रद्द जायना तोपर्यंत आमी त्या लोकांक जाय ती मदत करतले. 2019 आणि 2022 काँग्रेस पक्ष सोडून कांय जाणांनी मतदारांचो विश्वासघात केलो. विकास कामां करपा खातीर वतात अशें सांगून ते गेले, मात्र स्वताच्या विकासा खातीर गेले अशें पाटकारांचें म्हणणें. आयज 40 मतदारसंघात पळयलें जाल्यार गोंयची वायट स्थिती चल्ली दिश्टी पडटा. जे पक्ष सोडून गेल्यात तांकां परतून प्रवेश दिवचे ना, तशेंच तांकां उमेदवार म्हणून तिकेटूय दिवचे ना अशें अमित पाटकरान स्पश्ट केलां. काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले उपरांत दुसऱ्या पक्षांत वता हे विशीं पत्रकारांनी अमित पाटकराक प्रश्न विचारिल्लो. 2019 आणि 2022 दोन वेळा मिस्टेकी जाले. गद्दारांनी ही पार्टी सोडून वोटराचो विश्वास तोडून ते गेले. कित्याक गेले? सांगलें की आमी डेव्हलपमेंट करपाक वता. आज तूं गोंयान 40 मतदारसंघान जर पळयत जाल्यार गोंयचे आज पाड पडला. तूं आज तुजे मुखाले ते रस्ते पळय, ह्या रस्त्यांक आज जे फोंड पडल्या ते रस्ते पळय. सो हे स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक थंय गेल्ले. फाटलें कितें जालें तें हांव उलयना, कित्याक हांव तेन्ना नाशिल्लो, हांव अध्यक्षूय नाशिल्लो. आय वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॅन्डिडेट एंड आय वॉज ऑल्सो पार्ट. हांच्या बरोबर देवळांनी, मशिदींनी आनी हांणीच व्हेले आमकां, आनी व्हरून आमकां थंय साक्षात उबे केले. पूण एक हांव गोंयकारांक खात्री दिता, आमी लोकसभेकूय सांगिल्लें की ह्या फावट आमी जे डिफेक्टर गेले किंवा जे गद्दार आसा किंवा ज्या लोकांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केला असल्या लोकांक पार्टीन प्रवेश म्हणटा तो ना. प्रवेश येवपाक जाय, पार्टी मजबूत करपाक येवचें, पूण तांकां कॅन्डिडेट म्हणून तिकीट मेळची ना. ह्या फावट आमी बरे यंग, एज्युकेटेड, प्रामाणीक लोक, बॅगेज नाशिल्ले आनी लोकांक जाय तसले कॅन्डिडेट आमी दितले. म्हाका दिसता लोकसभेक दक्षिण गोंयच्या लोकांनी मागले तसलो कॅन्डिडेट दिवन आमी थंय जिखून हाडला. तो आज तुमी पळयत जाल्यार दक्षिण गोवा न्ही, तो उत्तर गोंयचे प्रश्न थंय मांडटा. म्हाका खात्री आहा की 2027 एक क्लीन गव्हर्नन्स जे आज भ्रश्ट सरकार जे जाला, आज सामान्य एक्टिविस्ट तर आज सरकाराचेर जर आवाज उठयत जाल्यार ताका जमनीर रस्त्यार लोळोवन मारतात. सो आज लॉ अँड ऑर्डर उरलो खंय? आज रेप वाडले, मर्डर वाडले. आज प्रत्येक 36 वरांचेर एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता. म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्न सोडोवपाक म्हाका दिसता 2027 काँग्रेसीचें सरकार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.